भुरग्यांनी शिकता आसतना आमचे दायज आनी संस्कृती फुडें व्हरपाक जाय अशें मत मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी उक्तायलां। मडगांवच्या रवींद्र भवनांत जाल्ल्या अखिल गोंय राज्य पावंड्यावेल्या मांडो महोत्सवाच्या उक्तावण सुवाळे वेळार ते उलयताले। आयडेस्क गोवा खातीर मडगांवच्यान मंदार नायक। गोंयचे गोंयकारपण टिकोवप हे अशक्य आसता। आमची भाशा टिकोवंक जाय, आमचे दायज जे आसा, मांडो आसात, कातार आसात, तियात्र आसात, भजन आसात, फुगडी आसात, धाले आसात, आमी शिकतान शिकून व्हडले जावचे। पण हे सगळे करत आसतना जे आमचे दायज वेगळेपण आसा ते सांबाळप तितलेच महत्वाचे आसा। हे गोंयचे खाशेलेंची गोंय जगता ताजेर, तातूंतली कोंकणीची उतरां, तातूंतली ती दुलपदांतली उतरां ही आमच्या जाणटेल्यांनी आमकां दवरलेले एक जाय आसा तें कोणे तरी फुडें व्हरपाक जाय, ते लोकां मदीं वचपाक जाय आनी ते परत परत याद जावंक जाय। नाजाल्यार नवी पिढी जी आसा तांकां केन्नाच मांडोय म्हळ्यार कितें तो कळचो ना, दुलपदांय कितें ती कळचें ना आनी एक वेळ असो येतलो कोंकणी भास कितें ती बीन याद उरचे ना। आनी म्हणून ह्या सेंटरान जो केल्लो कार्यक्रम आसा, उपक्रम आसा, आतां पोस्ट वक्ता परबी दिता, मांडो हो घुमटा वगर जायना, घुमट ना आनी मांडो ना अशें केन्नाच जावना। घुमट हे गोंयच्या मातयेंतल्यान जाता। म्हाका दिसता अशें खंयचेच एक वाद्य आसपाना, अशें खंयचेच एक म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंट असो आसचो ना जो मातये पासून जाल्लो आसा। आनी गोंयचें घुमट हें गोंयचेंच घुमट, तें गोंयचे भायर आनी खंय जम्मू काश्मीर ते कन्याकुमारी पर्यंत आनी खंयच ना। आज आमी हे सांबाळून दवरता, पूण सांबाळून दवरपाक आमचे जे भाग घेवपाचे कॉम्पिटिटर आसा तेही सांबाळून दवरता अशें आमी म्हणू शकता। बिकॉज दे कम प्रिपेर्ड आनी दे कम फ्रॉम ऑल ओवर गोवा आनी हांगा एक भाग जाता आनी तांचो पणजे एक भाग जाता आनी ते भाग घेवन आमचे हे दायज सांबाळून दवरता। आयज गोवा कल्चरल सोशल सेंटर जेन्ना म्हाका दिसता 50 वर्साचो स्टेप घालता फुडें, एक गोश्ट दवरपाक जाय की आमी एज ट्युरिजम डिपार्टमेंट आमी ताका आमचे इव्हेंट कॅलेंडर आमी प्रमोट करता। आनी इव्हेंट कॅलेंडर म्हणल्यार कितें? इव्हेंट कॅलेंडर म्हणल्यार ऑन द प्लॅटफॉर्म ऑफ वर्ल्ड ट्युरिजम गोवा ट्युरिजम सपोर्ट्स मांडो फेस्टिवल। आनी हे एक म्हाका दिसता आमी हो स्टेप अंदू घेतलेलो आसा सो दॅट आमचे दायज नॉट ओन्ली आमकां पूण हेन्ना ट्युरिस्ट जे गोंयांत येता तांकां हिंगा पळोवपाक मेळटलें अशें आमी करून दिता।